काबार केलो जिंदाबाद काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद जीएसटी हाय 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 जीएसटी हाय 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 आमची मदत आमचा जाय आमची मदत आमचा जाय आज काँग्रेस पक्षान हो जो धडक मोर्चा राजभवनाचेर आयोजीत केला हाचे फाटल्यान दोन उद्देश आसा। एक, आज देशाची आर्थिक परिस्थिती ज्या वातावरणांतल्यान वता म्हणजे गोंयांत सोड संपूर्ण देशांत आज इंडस्ट्रीचें पोजिशन जें आसा, लोकांक कांदो खावपा वाट्याच्या लोकांतल्यान कांदो दुखां काडपा लागला आनी अर्थमंत्री म्हणटा की आपूण कांदो खायना। आनी दुसरो मुद्दो हो अत्यंत सगळ्या गोंयकारांच्या काळजांतलो मुद्दो म्हणजे म्हादयचो। म्हादय ही आमची लायफलायन, गोंयकारांची लायफलायन। हांवें सगळ्याक भोंवता आसतना घोशणा आयकल्या, म्हणजे खुद्द सांखळे परिसरांत हांव गेला एका मिटिंगेक, दिवचे ना रे दिवचे ना, आमची म्हादय दिवचे ना। पूण आज जो गोंयकारा कडेन खेळ चल्ला राजकारणा खातीर म्हादयच्या नदीची सौदेबाजी करपाचो जो प्रयत्न चल्ला ताचो आमी पूर्णपणे निशेध करता। आनी म्हणून हे सगळे आमी आमचे राजपाल महामहीम आमचे गोंयचे राजपाला हांचे कडेन मेमोरंडम दिवन नजरेक हाडपा सोदताले। सरकारान हाजेर ताबडतोब लक्ष दिवपाची गरज आहा। पयलीं म्हणजे हांव पुलिसांचो निशेध करता, कारण गोंयचे पुलीस हे BJPच्या सरकाराचे हस्तक जाल्यात। आमी खंय कितें मातसो मोर्चा करतात जाल्यार आमकां ते आडमेळे हाडपा प्रयत्न करतात। हेजे पयलीं आमी राजभवनाचेर खूब फावटी येयले, आमी न्ही BJP आमचें सरकार आसतना BJP येयले, पूण इतले पयस गेटी पासून आमी केन्नाच रोखले ना अशी परिस्थिती। गोंयची आर्थीक परिस्थिती कशी चल्ल्या ती खबर आसा। म्हयन्याक आयज 100-150 कोटीचे लोन काडून हो सरकार चलता। आमी गव्हर्नराकूय सांगता आनी गव्हर्नरा कडल्यान आमी पंतप्रधानाक आमी गोंयचे वतीन मेसेज दिवपाक सोदतात की तुजी ही इकॉनॉमी बेगीनचे बेगीन एक्सपर्टां आपय। तो पयलीं म्हणजे एक्सेप्ट करना की इकॉनॉमी रिसेशन आसूं म्हणून। सो हेंच तेजें सगळ्यांत व्हडलें प्रॉब्लम। सो एक्सपर्टां इनवॉल्व कर, इकॉनॉमिस्टां इनवॉल्व कर, कोणाक जाय तांकां आमची पार्टी सुद्दां तुमकां सहकार्य दिवपाक तयार आसा केंद्रांत। पूण इकॉनॉमी सुदार। कर्नाटकाची इलेक्शन जिखपा खातीर आयज म्हादयचो सौदा केलो। रामलीला मैदानाचेर आमचो मोर्चा आसा 14 तारखेक, आनी तेजे नंतर एक दीस खंयचोय आमी सिलेक्ट करून जंतर मंतराचेर आमी म्हादयचो आवाज दिल्ली कॅपिटलां आमी व्हरपाक सोदतात।